सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां सगळ्यांक पळोवन येवं मंदिरांत आमी खुशाल संतोशाच्या उमाळ्यांनी देवाक दिन वासूया आयच्या दिसा खातीर आनीक ताची कृपा मागुया. आमी भुरग्यां भाशेन सादेपणान देवाशी येवंक आमच्या आवय बापायचे देण्या पासत देवाक दिन वासूया. तांणी आमकां देवाशी वचपाची वाट दाखयली. The Lebanese poet Khalil Gibran अशें म्हणटा, Parents, children have come through you and not from you. Children are come through you and not from you. म्हणजे कितें देवान भुरगीं आमचे उंटयेन घाल्यांत, देवान घाल्यांत आनी हें सोत भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक गरजेचें. आमच्या कुटुंबांत आसलेलीं भुरगीं आमकां देवालें फुंक्यात देणें. चिल्ड्रन हॅव बीन गिवन बाय गॉड टू अस. देखून तांकां देवाशी वचपाची वाट आमी दाखोवया. हें करता आसतना आज आमी उगडास करता फ्रांसीस गाब्रियल मार्टिन्स आमच्या भावाचो ताची गोची आज 3रे वर्साचो उगडास करतात. फ्रांसीस गाब्रियलाका सर्गीच्या बापान आपल्या पुताचे जिवनपणांचो बागिली करूंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत आयरीन एमिलिया डिसिल्वा, आना मरी डायस, ऑस्टीन पेशोत तांचे पासत आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बापाची भलायकी आनी घोटाय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो पवित्र रितींत बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावं. जायते फावटी देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणींचेर अपमान केल्ल्या खातीर आमचे भोगसणे मागुया. हे मिसांत केरीत भाशेन उगडास करुया. काल आमचो एक यादनीक भाव फादर जॉन दिनीज गांवांत तिळामळाचो पूण सांतिस्तेवां पादविकार आसलो. अकस्मात दनपारां काळजाचो आताक जावन सोंपलो. 53 वर्सां ताची पिराय आनी 27 वर्सां ताची यादनिकी यात्रा. गोंय आख्खें दुकान कशें बुडलां. अकस्मात हो यादनीक काल दनपारां आमचे बरोबर आसलो. पाद्रींचे जमातीक आमी बरोबर उलयल्या, जेवणा मेजार बसल्या आनी सुमार 3 वरांचेर ताका हो काळजाचो आताक जालो. आमचे लागीं गजाल मात करता आसतना कांयच कळूंक ना. बरे भशेन हांसून खेळून आमी हे जमातींत वांटो घेतलो, पूण आज तो आमचे मदीं ना. सांतिस्तेवांचे लोकां पासत मागुया. आनीक फादर जॉन दिनेजाच्या भाव भयणांक ह्या भावाच्या मरणान जाल्लें दूख भावार्थान आनी बरवशान घेवंक कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांचो कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती कर. सर्वोदवेदार देव आमची गाखूद करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक
पावूं. आमेन. Sumyaka kutko, sumyaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, sumyaka kutko, sumyaka kutko. प्रार्थूया. सौर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तो तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बोर. आनी अशें तुवें भासायलेलें दायज आमी जोडिशें कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हज्या कानार सादलें. पुर्वजांनी तोरण्यान दाखो केल्यो आनी भुरग्याचे दांत शिणशिणले. ही मुन्नी इस्रायलाच्या देसांत बोगोर बोगोर कित्याक उचात्तात? सर्वेस्पो देव उलयता. म्हज्या जिवाच्या इस्रायलान ही मुन्नी आनीक केन्नाच तुमी उचाची नात. पळयात, सगळे जीव म्हजे, बापायचो जीव आनी पुताचो जीव, हे दोनूय म्हजे. पातो कोत्ता तोच मरतलो. दर्वंत मनीस कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणे चलता. तो दोंगरान वचून येना आनी इस्रायलाच्या घराण्यांच्या कुड्ड्या देवांक तो आपले दोळे उबारिना. आपल्या पेल्याचे बायलेक बुलयना ओ म्हयन्याचे जाल्ले बायलेशी वचना. तो कोणाकूच जुलूम करिना. गानान दवरलेलें तें परतून दिता. कोणाचें चोरून काडिना. भुकेल्ल्यांक आपलोच उंडो दिता. विंगल्यांक आपलीं आंगोस्त्रां दिता. तो उश्णें दिता पूण लाभ घेना, ना म्हूण वायज घेना. वायट करीच ना. दर एका मनशाक सारकी नीत करून दिता. म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी कोऱ्या काळजान म्हज्या आज्ञांक पालो दिता. असलो मनीस दुबावावीन धर्मवंत. असो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण एका मनशाक एक जोगोट्टो आनी रगत वारोवपी भुरगो जल्मलो जाल्यार आनी हो भुरगो कसली एक चूक करीत जाल्यार तो केन्नाच जियोचो ना. ही सगळीं खोटेपणां केल्या उपरांत तो मरतलोच आनी ताचें रगत ताकाच बुसतलें. इस्रायलाच्या घराण्या आपापल्या कोडण्या प्रमाणे जोन एकल्याची हांव नीत कोत्तलो. उलयता तो सर्वेस्पर. जिवीत बदलात आनी सगल्या पातकांक पाट करात आनी पेल्याचे आनी पातक्याचे सोयग पयस करात. म्हजेर आड तुमी केल्यात ती सगलीं पातकां सोडून उडयात.
आनी एक नवें कालीज आनी एक नवें मन तुमकां जोडून घेयात. इस्रायलाच्या घराण्या मोरूंक तुमी इतलीं कित्याक आशेतात? कोणाच्याच मनान हांव खुशाल जायना. सर्वेस्पोर देव उलयता म्हणटोच परतून येयात आनी तुमी जिवी उरतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. सगळीं म्हणुया. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पातक्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योजन तुका मानता, कोणती बरीत कालीज. चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. निर्मोल कालीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. उद्गार बिरवण्या. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesporo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Ma देवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे जीव पोरतोमान. Mój maduka sumia. जेजून चुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणे करचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सोरशी हाडली. शीस तांकां बोबाट करूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगले, भुरग्यांक म्हजे सोरशी येवंक दियात आनी तांकां तुमी आडाय नाकात. कित्याक स्वर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे जीव पोरतोमाने. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, बच्चे मन के सच्चे अशें उलोवप आमी जायते फावटी आयकलां आसतलें. भुरगीं इनोसेंट, तांच्या मनान कितें आसा ती सांगून उडयतात. ल्हानवीक सोबाची, दोयाळ काळजाची, खालती. फाल्यांच्या दिसा, आयतारा दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक एक कॉम्पिटिशन आसा, मेरियन हिम सिंगींग कॉम्पिटिशन. हाकाच लागून जायतीं भुरगीं
ह्या दिसांनी सांजेच्या वेळार प्रॅक्टीस करूंक इगोर्शेंत येतात, हॉलांत येतात. कालच्या दिसा हांव हांगासर आयलो तेन्ना म्हजे कॅज्युअल कपडे, सादो रोप घालून, शर्ट पॅन्ट घालून असोच जाप करूंक ह्या भुरग्यांक गेलो. ल्हान ल्हान भुरगीं आजुनूय थोड्यांनी कोमयाव घेवंक ना, बरे भाशेन कांतार कोत्तालीं. भुरग्यां कडेन वचून बेश्टें उलोवपाक सुरू हांवें केलें. म्हाका पयलो प्रश्न भुरग्यांचो, तूं कोण? आमकां कित्याक विचारताय? सादी भुरगीं. हांवें तांकां सांगलें, हांवूय दोतोनूच शिकोंक आयलां हिंगासर. अशें कोत्ता कोत्ता उलयता उलयता सगळें म्हाका सांगून गेलीं. आमी इस्कॉलान कितें करता, घरा कडेन कशीं आसा, खेळपाक वयता. सांजेचो वेळ शुक्रार आसलो काल, सांजे मीस आसलें. कांय वेळ जातूच लोप घालून हांव सकयल येयलो. भुरग्यांक खबर नासलें हांव कोण पळयतो. लोप घालून म्हाका पळयल्या उपरांत भुरगीं थाटाक जालीं सारकीं, भिलीं. मीस कोबार जातूच पत्तो गेलो भुरग्याशी. आतां उलोवपाक मातशें फाटीं सरोंक लागलीं. भावो भयणीनो, हें सांगता कित्याक? सादी भुरगीं तुका पळयल्या उपरांत, तुजी वळख जाल्या उपरांत सगळें तुका सांगतलीं. आयचें शुभ वर्तमान आमी तर आयकलां जाल्यार दोनूच वळी आमी आयकल्या. जेजू थंय आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हाडटात. ही एक परंपरा आसली जुदेवांची, आवय बापायची परंपरा आसली. कित्याक लागून? आपलीं भुरगीं बरीं ना, वायट जिवीत जियेता म्हणून न्हय. जेजू गुरुजी न्हय, रबाय कोण आसले थंयसर त्या तेंपा वयले, तांणी आपल्या भुरग्याचेर हात दवरल्यार इतलोच आवय बापायचो आवंडो आसलो. हाकाच लागून ही आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजूशी हाडटालीं. हें पळोवन शीस भुरग्यांक सांगता, लागीं नाका, पुरो थिंगासरूच रावात, जेजूशी लागीं नाका. जेजू पळयता शीस कितें करतात पळय ते. आनी एक बरी शिकवण आयज जेजू त्या काळा वेले आपल्या शिसांक दिता आनी आयज तुका आनी म्हाका दिता. आनी ही शिकवण कितें काय? बाबा भयणीनो, आमच्यांचो सगल्यांचो आवंडो, मनीसकुळाचो आवंडो सोर शेवटी आमी स्वर्गार वचूंक जाय. आमकां कोणाक इफेरना वचोंक नाका, आमकां स्वर्गार वचोंक जाय. आनी स्वर्गार वचूंक जाय म्हणटच जेजू आयज आमकां एक व्हडली शिकवण दिता आनी बरी शिकवण दिता. स्वर्गार वचोंक तुका जाय जाल्यार भुरग्या सारकेलें तुजें जिवीत जावं दी. चायल्ड लायक क्वॉलिटीज. आनी क्वॉलिटीज म्हणटा आसतना भुरग्यांच्यो कसल्यो गूण, कसलेशे गूण आमी आपणावंक जाय? 300 गूण बाबा भयणीनो. ह्युमिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड कायंडनेस. हे 300 गूण तर आमी खंयच्याय मनशान पळयता न्हू, तो मनीस आमकां आवडटा. ल्हान मनीस, सादो मनीस आनी दोयाळ मनीस. हे शेगूण तर त्या मनशान आसा, तो मनीस रोखडोच आमचे नदरेन वयता. आयच्या दिसा मिसाचे समोरमणेन आमी मागता आसतना हेच गूण, हेच शेगूण तुज्यान आनी म्हज्यान आमी आपणावंक आमकां जेजूचीच कृपा आनी बळ मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया. C15 देवा उतोर आमी घेतला, पेज 34. C15 पेज 34. So
आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्या दावाक सुरवेस्पोद मानून घेवं. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजी काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोतवेंदी बदलता आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी मारून घे तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओ यशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी तेचें मरण सोबरवता. जिव्या बावरतान तेचे पुरो जिवन परगटा. थीर बरबशान तेचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची कास. नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी प्रयोजनाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. रोजवंतवांचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची
हे वेदी भोंवतणी एकट्या आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एमिसा बेटीन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनूच आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटती. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बाबडीनो. भुरगीं सादी, भुरगीं खालती, भुरगीं उक्त्या मोनाची, भुरगीं दोयाळ असले शिगूण आमी एक एकल्यान आपणावन सर्गीच्या राजाची बागेली आमी जावंक पाव. जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन पुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या बावळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कापणूक कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कापणूक कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाणें भुरग्यांक आपले वेगीन घेवन आपलो आशिर्वाद दिलो. हो जेजू आज आमकां भुरग्यां भाशेन ल्हान जावंक, खालती जावंक, दुलोप जावंक, मोगाळ जावंक आपयता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. तुमी हातून म्हजे पितरांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावया. D42 तुजेच फाटल्यान येता. पेज नंबर 71. D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्याक. भुकेन आमी मरता जेजू
उक्त्यो मार्गान जेसू आमचे विश्वासा ओरोरांतल्या सुख्या सगळ्या जेसू आमचे उदकाधिकार जिविताच्या उक्त्यो मार्गान जेसू आमचे विश्वासा ओरोरांतल्या सुख्या सगळ्या जेसू आमचे उदकाधिकार तुझीच स्वात्यान येता जेसू आमच्या गुल्या बुकेन आमी मोरता जेसू आमच्या गुल्या. प्रार्थूया. मोगाल बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आतांच आमी वांटो घेतला. हे जेवणाच्या बळान ल्हान भुरग्यां भाशेन नितळ निर्मळ सादी कालती जावंक आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे सदां भाशेन इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें सुवरांचेर. ताच्या आदीं ऑल्टर सर्विसांची जमात 3:30 वाजता. फाल्यां आमचे इगोर्जीन जायते कितें आमची विमेन ऑफ होप आपलो वर्सावळीचो दीस पाळटात. सकाळीं 10 ते 2 एकपुऱ्या. आमची तर भुरगीं हिम सिंगींग, मॅरियन हिम सिंगींग सायबीणमांची गितां क्लास वायज तांचे फाल्यां गायनाच्यो कार्यावळ आसा. तशेंच आमचे तरणाटी आपली जमात करतात. दुसऱ्या मिसा उपरांत आमचे तरणाट्यांक जमात आसा आनी हे जमातीन तांचे लागीं उलोवंक आमचो भाव प्रकाश पेरेरा, डॅल्फिनोज आर्मकार सुपर मार्केट्स तांचो डायरेक्टर तो तांचे बरोबर आसतलो. कशे भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी आपले गूण वापरून जायते कितें मेळोवन घेवं येता. आपल्या जिविताचो अनुभव तो तांकां सांगतलो. फाल्यां तरणाटी दुसरे मीस जाले उपरांत आपले जमातीक वेतले आनी फाल्यां सांजे तावन आमी आमची लागशिल्ली तयारी कोणसांची पोरबेग सुरू करता. फाल्यां मीस 5:30 तीर्स आनी मीस भेटूंक येता फादर सातुर्नीन कुलासो. आमी देवाचें उतर तो पोरगुट्टलो. सृश्टी वयर सृश्टीचो रुचणार दोनी देव ताणें आमच्या हातांनी घातल्या. ही सृश्टी तिचो सांबाळ करूंक
आमी सृश्टीचे मुग्धोम आमी वांटो घेवया सांजे मीस पयलो 3:30 ते उपरांत मीस आसतली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वरवकार शेवटाक गायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94. F18 पेज 94. So